नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माये मोगाचो येवकार. गोवा टॉप 25च्या ह्या बुलेटिनान हांव संजना हंजुनकर तुमकां येवकार दिता. नदर मारूया आयच्या टॉप 25 खबरांचेर. खाते वाटप जाले जाहीर. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक गृह, वित्त, कार्मिक, दक्षताय, राजभास खाती. जाल्यार विश्वजीत राणेक भलायकी, नगर नियोजन, नगर विकास, रानां, बायलां आनी बायल कल्याणा खाती. मोविन गुदिनोक पंचायत, येरादारी, उद्देग आनी कुशळटाय, उदरगत, शिश्टाचार खाती. जाल्यार निलेश काब्रालाक बांदकाम, पर्यावरण, कायदो, संसदीय वेव्हार खाती. रोहन कवटेक पर्यटन, म्हायती तंत्रज्ञान, प्रिंटिंग, स्टेशनरी खाती. जाल्यार रवी नायकाक कृषी, नागरी पुरवण, हस्तकला खाती. सुभाष शिरोडकराक जलस्रोत सहकार प्रावेदिरिया खाती. गोविंद गावडेक खेळा कला आनी संस्कृताय ग्रामविकास खाती. जाल्यार पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताक येणावळ, कामगार, कोयर व्यवस्थापन खाती दिला. शेनवारा संवसार पाडव्या निमतान मोरजे बागवाडो वाठारांत श्री दत्तात्रेय देवस्थान समितीन आनी श्री दुर्गा सार्वजनीक उत्सव समिती हांच्या जोड पालवान दत्तात्रेय देवस्थान सभाघराचे विद्युतीकरण कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मांद्रेचे नवनिर्वांचित आमदार जीत आरोलकर, थळावो पंच प्रकाश शिरोडकर, उद्योजक बाबी गांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आमदाराचे हस्तुकी सभाघराच्या विद्युतीकरणाचे उक्तावण जाले. मांद्र्या मतदारसंघाची उदरगत लोकांच्या सहकार्यांतल्यान आनी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान करतलो. तशेंच मांद्र्यान स्वतंत्र पोलीस स्टेशन बेगिनात बांदतलो अशें आमदार जीत आरोलकरान सांगले. हालींसराक कितलेशेच सामान भरून ओतपी ट्रक आमकां रस्त्यार दिसतात. कितलेशेच फावट तर हे भरिल्ले सामान भायर पडचे न्हय म्हूण घातिल्ली कापेत लेगीत नासता. ह्या नेम मोडटल्या गाडयांचेर मात कोणाचेंच लक्ष ना. आतां हो पळयात, ट्रक लोबरां घेवन वता आनी ताजेर सादी कापेत लेगीत घालूंक ना. कापेत घालून नाशिल्ल्यान कारणान ही लोबरां भायर पडून अपघात जावं येता. नवे येरादारी नेम लागू जाल्यात. बऱ्याच नेम मोडटल्यांक तालाव लेगीत पडले, पूण अशा वेळार हे ट्रक हे हिस्पा भायर सामान भरून व्हरतात आनी कसलीच जतनाय घेनात. हाचेर कोणाचीच नदर ना. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे हांणी देशव्यापी भौशीक आणीबाणी जाहीर केल्या. श्रीलंकेचेर आयिल्ल्या आर्थीक संकश्टाक लागून थंयच्या जनतेची पारो पडला. श्रीलंकेची आर्थीक परिस्थिती सध्या बाबत आसा. थंयच्या हॉस्पिटलांतलीं वखदां सोंपल्यात. पेट्रोल आनी डिझेलाच्या उणावाक लागून पेट्रोल पंपांचेर पुलीस तैनात केल्यात. जाल्यार आतां लायटीचें संकट निर्माण जालां. श्रीलंकेंतल्यान म्हारगायेन 2015 पासूनचो विक्रमी उच्चांक गाठलो. भाज्यो आनी हेर वस्तूंचे दर कितलेशेच पटीन वाडल्यात. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेशांतल्या साबार गांवांनी आयज सांजवेळा उल्का पडटा तशी एक जैटी वस्तू दिशिल्ल्यान लोकां मदीं खवदळ पडलो. पश्चिम दिशे वटेन ही वस्तू जमिनीचेर येतना दिसली. शेकड्यांनी लोकांनी ह्या खिणाचो मोबायल फोना वयल्यान व्हिडिओ काडलो. ताका लागून कांय मिण्टां भितर तो संवसारभर व्हायरल जालो. शास्त्रज्ञांच्या मतान हे अवकाशयान अंतराळ प्रयोगशाळा वा उपगिऱ्याचे कुडके आसपाक शकतात. चंद्रपुरांत पत्र्याचो टायर कशी वस्तू पडली ती ह्या यानाचो भाग आसपाक शकतात. तो तपासणे खातीर धाडला. उत्तर गोयचे खासदार श्रीपाद नाईक हांच्या हस्तुकी पेडण्या अनुसूचित जाती संघटना आनी रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट गोवा हांच्या यादस्तिकाचे उक्तावण केले. ह्या वेळार पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हाजीर आशिल्ले. हे संघटनेन 3 मे गोवा SC स्टार पुरस्काराचे वितरण जातले अशी माहिती आयोजकांनी दिल्या.
अंदूच्या मार्च म्हयन्यांतल्या तापमानान फाटले सगळे विक्रम मोडले. मार्च 1901 पासून 122 वर्सांतलो हो भारतांतलो सगळ्यांत उष्ण मार्च थारला. मार्च 2022 म्हयन्याची सरासरी 33.1 डिग्री सेल्सियस आसा, जाणी 2021 वर्सांतल्या 33.9 डिग्री सेल्सियसाचो फाटलो विक्रम मोडला. दीर्घ काळा मेरेन दुष्काळाक लागून वायव्य भारतांत उष्ण हवामान निर्माण जाला, अशी माहिती भारतीय हवामान विभागान दिल्या. मार्च 2000 भारतांतल्या म्हयन्याच्या सरासरी दिसाचे तापमान 33.9 अंश सेल्सियस मेरेन वाडिल्ले. मार्चान देशांतल्या जायत्या वाठारांनी 40 अंश सेल्सियस परस चड तापमानाची नोंद जाल्या. सुधारित मोटर वाहन कायद्याची कार्यवाही शुक्रारा सावन जाल्ल्यान नेम मोडप्यांक चड तालाव फारीक करचो पडटा. हेल्मेट घालूंक ना म्हण तालाव दिवपाचें प्रमाण 30% आसा. 30% प्रकरणां ही नेमांक पाळो दिनासप्यांची आसा. ते उपरांत 20% चालकांक कागदपत्रां ना म्हूण तालाव भरचो पडटा. सोरो पिवन वाहन चलोवप, सीट बेल्ट घालप ना, सिग्नल क्रॉस करप हाका लागून तालाव जावपाचें प्रमाण लागीं लागीं सारकें आसा, अशें पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभू देसाय हांणी सांगलें. मोलेच्या भगवान महावीर अभयारण्यात आणि आडेकडेच्या वाठारांत वाघ दिसून आयला. देखून मोलेच्या क्षेत्रीय रान अधिकाऱ्यान हे विशीं गांवांतल्या लोकांक कळचे म्हूण सरपंचाक सुचोवणी काडल्या. गांवांत आनी रानांत भोंवतना लोकांनी जतनाय घेवची. आपल्या गोरवांक आनी हेर पाळीव जनावरांक रानांत सोडचे न्हय, अशें ताणें हे सुचोवणेंत कळीत केलां. वाठारांतल्या लोकांनी सादूर रावचे अशें अधिकाऱ्यान सांगलां. सावळवाडो पेडण्यां खेळा खात्यान राष्ट्रीय सर्ती खातीर उबारिल्लो इंडोर स्टेडियम खेळगड्यांक केन्ना उक्तो जातलो असो प्रश्न थळावे नागरिकांक पडला. राष्ट्रीय सर्ती खातीर शारा वांगडाच म्हालांतलो मुखेल स्टेडियम आनी खेळा मळांची दुरुस्ती करपा खातीर खेळा खात्यान एक येवजण आंखिल्ली आनी ते येवजणे अंतर्गत खेळा खात्यान फाटल्या 5 वर्सां आदीं खेळा मंत्री आनी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर हांणी सावळवाडो पेडण्यां आदले जे खेळामळ आसले थंय 37 कोटी रुपया खर्च करून इंडोर स्टेडियम उबारिल्लो. ह्या इंडोर स्टेडियमाची सद्याची स्थिती कशी आसा हाची पळोवणी करपा खातीर आमच्या प्रतिनिधीन थंय भेट दिली. तेन्ना थंयच्यो कांय यंत्रणा कळमेल्यात म्हणपाचें दिसून आयलें. संवसार पाडव्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर मंत्री निलेश काब्राल कामाक लागला. आपलो मतदारसंघ नितळ आनी चकचकीत करपाच्या कामाक ताणें नेट धरला. लोक कोयर हाडून रस्त्यार उडयता म्हण निलेश चाळवलो. सांगून कितले म्हूण सांगचें, आतां सांगचो ना, थेट कारवाय करीत तालाव घालतलो अशी ताकीद ताणें कोयर उडोवप्यांक दिल्या. विधानसभेत मातसो दोळो लागलो जाल्यार म्हाका लोक ट्रोल करतात, पूण म्हजें काम तांकां दिसना काय कितें असोय प्रश्न ताणें लोकांक केलो. कोरोनाचो नवो XE व्हेरियंट हो ओमायक्रॉनाच्या BA.2 सब व्हेरियंटा परस 10% चड संक्रमण श्रम आनी घातक आशिल्ल्याचे जागतीक भलायकी संघटनेन म्हणलां. XE रिकॉम्बिनंट हो व्हेरियंट सगळ्यांत पयलीं युक्रेन मेळ्ळो.
शेनवारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना, मात शुक्रारच्यान दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडत आसा. शेनवारा 14 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाली. शेनवारा 1155 चाचण्या उपरांत 14 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार एकूय दुयेंती बरो जावंक ना. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.42% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,321 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,441 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 48 सक्रिय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,220 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावल्यात. रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकारान गोंय वेंचकी हॉस्पिटलाक भेट दिली. गोंय वेंचकी हॉस्पिटलाचे फाटले वटेन कोयराचे ढीग सांचून रावल्यात. हे विशीं ताणें अधिकाऱ्यांक जाप विचारली. तशेंच हो कोयर बेगींतल्या बेगीन काडपाची सुचोवणी ताणें अधिकाऱ्यांक केली. गोंय वेंचकी महाविद्यालयांतले स्थिती विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन उलोवप करतलो, अशें विरेश बोरकारान ह्या वेळार सांगलें. देऊळवाडा पालये वाठारांत कम्युनिटी सभाघराचे शेनवारा संवसार पाडव्याच्या मुहूर्ताचेर उक्तावण जालें. थळावो आमदार जीत आरोलकाराचे हस्तुकी ह्या सभाघराचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार पालये ग्रामपंचायत मंडळ, दत्तात्रय देवळाचे पदाधिकारी आनी थळावे नागरीक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. आपूण आमदार म्हूण मिरोवपाक येवंक ना, ह्या मतदारसंघाची उदरगत करपाची आसा, अशें जितान ह्या वेळार सांगलें. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. या तत्वाचो शोध अखंड चालू आसा. गोंयचे स्थापने पासून ते आतां मेरेन आनी फुडाराकय हो शोध चलतलो. या तत्वाक घटमूट करप, गोंयकाराक घट करप, बलवान करप, हे आमचे ध्येय, हे आमचे ब्रीद. या तत्वाचो शोध घेवपी लोकांच्या फाटल्यान आमी उबे रावतले आनी गोमंतक टीव्ही गोंयकारपणाचो बावटो उंच धरतले. विसवा उपरांत येवकार. देशाच्या साबार भागांनी काल शेनवारा चंद्रदर्शन जालें. दिल्लीचे जामा मशिदीचे इमाम अहमद बुखारी तशेंच लखनौ ईदगाहाचे इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी हांणी हे विशींची घोशणा करून आयतारा रमजानाचो पयलो उपास अर्थात रोजा दवरतले अशें स्पश्ट केलां. रमजानाची सुरवात चंद्र दर्शनान जाता. ह्या म्हयन्यांत उपास दवरप इस्लामाच्या मुखेल कर्तव्यां मदलें एक. ताका लागून संवसारांतले मुस्लीम भाव ह्या काळांत म्हयनोभर रोजा पाळटात.
सांकवाळच्या बिट्स पिलांनी संस्थेतल्या आनीक 22 विद्यार्थ्यांक कोरोनाची लागण जाल्या. सगळ्यांची भलायकी बरी आसा. हाचे पयलीं संस्थेतल्या 30 विद्यार्थ्यांक कोरोनाची लागण जाल्ली. संपर्कांत आयिल्ले हेर विद्यार्थ्यांची कोविड चाचणी करपाचें काम सुरू आसा. 2 दिसां भितर आनीक 22 विद्यार्थ्यांक कोविड जाल्ल्यान आनीकूय केशी वाडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर ऑनलायन वर्ग सुरू करपाचो निर्णय बिट्स पिलांनी संस्थेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यान दिली. सांखळेच्या रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी संवसार पाडव्याच्या मुहूर्तार लोकां कडेन संवाद साधलो. लोकांची गाराणी आनी प्रश्न आयकून घेतले आनी ते जाता तितले बेगीन सुटावे करपाचे उत्तर दिले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयांक सगळे सहकार्य दिवपाचे उत्तर दिलां. मुळाव्या तशेंच विंगड विंगड येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान व्हड सहकार्य दिलां. ताका लागून येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान दरेका घरांत समृद्धी आनी दरेका गांवांत विकासाची गुडी उबारपाची आमची मोग आसा आनी ती मोग आमी साध्यय करतले हाची खात्री आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें. फोंडे पुलिसांनी माशेल बस स्टँडाचेर सूरज उर्फ राम प्रताप साहा मूळ बिहारांतलो सद्याक कुमार जुवे वाठारांत रावतालो. हाका 1,30,000च्या गुळे वखदा सयत अटक केलो. पोलिसांक गुळे वखदा विकपाच्या प्रकरणाची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळे उपरांत तांकां धरपाची रचणूक केली. पोलीस निरीक्षक विजय कुमार चोडणकर हांच्या नेतृत्वा खाला उपनिरीक्षक साजीद पिल्ले, हेड कॉन्स्टेबल वंदेश सतरकार, कॉन्स्टेबल अमय गोसावी, मयूर देसाय आनी हेर वांगड्या सयत कारवाय केली. सूरज उर्फ राम प्रताप साहा कडल्यान 1,300 ग्रॅमाचे गुळे वखदा सापडल्या. पेट्रोल आनी डिझेलाच्या दरांत दरेकी 80 पयशांनी वाड जाल्ल्यान इंधन दरवाड सुरूच आसा. आतां मेरेन 13 दिसांत 11 खेपे इंधन दरवाड जावन 7.20 रुपयांची दरवाड जाल्या. नव्या दरा प्रमाण पेट्रोल 80 पयशांनी जाल्यार डिझेल 85 पयशांनी म्हारग जाले. अमेरिकेत एका अनवळखी मनशान केल्ले फारफेटाचे घडणुकेत मरण पाविल्ल्या चांदराच्या जॉन डायसाचेर शेनवारा निमणे संस्कार जाले. जॉनाची कूड अमेरिकेच्या गोंयान हाडपा खातीर गोंय सरकार तशेंच NRI कमिशनाचे यत्न चालू आशिल्ले. निमाणे कडेन सरकाराच्या यत्नांक यश आयले. टेक्सास राज्यांतल्या ह्युस्टन शारांत एका गॅस स्टेशनाचेर काम करतना चोरयेच्या उद्देशान आयिल्ल्या एका मनशान गुळी मारून जॉनाची हत्या केली. शेनवारा सकाळी जॉनाची कूड गोंया पावली. उपरांत सांजे 4 वरांचेर ताच्या कुडीचेर निमणे संस्कार केले. देशभरांत कालच्यान LPG गॅस सिलेंडराचे नवे दर लागू जाल्यात. अंदू LPG गॅस सिलेंडराच्या दरांत 250 रुपयांची दरवाड केल्या. ही दरवाड वेवसायीक गॅस सिलेंडराच्या दरांत केल्या. फाटल्या 2 म्हयन्यांत आतां मेरेन 346 रुपयांची दरवाड जाल्या.
सध्या देशांतली वाडटी म्हारगाय आनी इंधनाच्या वाडट्या दराक लागून सर्वसामान्यांक व्हड फटको बसला. वाडट्या म्हारगायेच्या मुद्द्या वयल्यान काँग्रेस बरीच आक्रमक जाल्या. ह्या म्हारगाये आड काँग्रेसीन कालच्यान म्हारगाय मुक्त भारत आंदोलन सुरू केला. 31 मार्च ते 7 एप्रिल मजगती हे आंदोलन चलतले. सध्या सीएनजी, पीएनजी गॅस तसेच खाद्य तेलाचे दर वाडल्यात. 1 एप्रिलच्यान वखदांचे दर वाडटले. वाडट्या म्हारगायेचो सर्वसामान्यांचेर व्हड परिणाम जाल्ल्याचे दिसून येता. पणजे आल्तिनो सुनापरान्त दर 2 वा 3 म्हयन्यांतल्यान आगळे वेगळे अशे कला प्रदर्शन राबयता. सुनापरान्तांत आर्ट गॅलरी देशी तशे विदेशी कलाकारांक आपली कला प्रदर्शन सादर करपाक माची उपलब्ध करून दिता. पळोवयात 28 मार्च ते 30 एप्रिल मेरेन सुरू आशिल्ले हे आगळे वेगळे कला प्रदर्शन. कदंबा महामंडळाची येरादारी सुविधा पर्यावरणपूर्वक करपाच्या हेतान कदंबान आनीक 115 इलेक्ट्रीक बसी घेवपाचें थारायला, अशी माहिती प्रमोद सावंतान दिल्या. ते खातीर 36.50 कोटी रुपयाची तरतूद केला. जाल्यार सध्या 35 AC इलेक्ट्रीक बसीची सोय चालीक लायल्या, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. गोवा टॉप 25च्यो ह्यो खासा खबरो हांगाच सोंपता. हांव सांजना तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.